18 जून हो गोयचो क्रांती दीस आणि गोंयांत खेळामळाचेर क्रांती घडची ह्याच हेतान येता ते 18 जूनाक राष्ट्रीय खेळ सर्तीचो मॅस्कॉट लॉन्च जातलो अशी माहिती खेळ मंत्री गोविंद गावडेन दिली। तशेंच लगोरी सारखे पारंपारीक खेळ ह्या वर्सा डेमो स्पोर्ट्स म्हणून हाडटले अशी माहिती मंत्र्यान ह्या वेळार दिली। ह्याच नॅशनल गेमाक धरून 18 जूनाक मास्कॉट लॉन्च सेरेमनी ह्याच श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातली। सगळ्यांक तुमकां मायमोगाचें कोणी हो मास्कॉट लॉन्च जो आसा तो विद्यार्थी आणि खेळगड्यांच्या उपस्थितीत जातलो ह्याच श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर इन द जॅम पॅक स्टेडियम ऑफ ऑलमोस्ट 5000 कॅपॅसिटी। ह्या संदर्भात मोठे टॉल लिडर्स इन द स्पोर्ट्सिंग फील्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन आसात तेंचे येतले आणि जेंच्यांनी आमचे खातीर खूब ह्या नॅशनल आणि आंतरराष्ट्रीय पायलेले आसा अशे हस्तियो त्या मास्कॉट लॉन्चा खातीर उपस्थित आसतले। 18 जून हो गोंय एक क्रांतिकारी दिन जावन आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज तो दीस आमी फिक्स केल्लो आसा। ह्या संदर्भात आमकां आदरणीय डॉ. प्रमोदजी सावंत गोंयचे मुख्यमंत्र्यांचे खूब आदार आणि सातत्यान पॉझिटिव्ह वचपाचे हो एक संदेश दिल्लो आसा। हांव मागतां ह्या वेळाचेर तुमकां सगळ्यां कडेन की अशाच तरेचो तेंको आनी अशाच तरेचो मोग तुमचो आमच्या खेळा खात्याचेर आसता। ह्या लगोरी आनी आमचे घटका हे मेडल टॅलीन आसपाना, इट इज जस्ट अ डेमो। कारण ज्या वेळाचेर पयलेच पावटी आमी जेन्ना खंयचो एक स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करतात फाटले फावटी योगा आनी मल्लखांब हो डेमो स्पोर्ट्स आशिल्लो आणि म्हणूनच आता ताका मेडल टॅलीन आमी समावेश केल्लो आसा। आणि लगोरी आणि आमचो घटका जे आसा ते ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जे आसात ते डेमो स्पोर्ट्स म्हणून आमी घेतले, बट इट विल गेट द नॅशनल स्पोर्ट्स।